येवकार सगळ्यांक जी आमची वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट आसा आमी सध्या आसा जे वेळूस जो वार्ड नंबर 1 आनी अंकीत जालां जेन्ना आमचो हांगचो गांवचो भाव आसा बाब रोशन माशेलकर तेजे कडेन कळोन आयलें की हांगा जी म्हाजे फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता एक खोप आसा, एक बारीकशें घर आसा तें, सो तें फूल जळां लासलें तें आयज 2 दीस जाल्ले आसा आनी तितून भितर एक आमची आई जी हे गांवांतली एक जाणकार जाणटी आई आसताली आनी हें फूल हें घर जळोन लासलेलें आसा। जेन्ना आमी कळोन आयलें की अकस्मात हो सांजचो एक 8-9 ही घटना घडली आनी तिका जे हांगचो जो कावन्सिलर आसा तेणे तशेंच रोशन तेजी मम्मी डॅडीन हे गांवच्या लोकांनी तिका उजो पेट्टना अकस्मात कोण तरी पळयलें खंय आनी ती काडले आनी आतां ती अनाथ आश्रमा आसा। सो एक बरें काम केल्लें आसा जे हांगचो कावन्सिलर गांवच्या लोकांनी जो वयतालो, सो तिका जो फुडलो जो आदार जायो जो गव्हर्मेंटाचो जो हांगचे जो कन्सर्न ऑथॉरिटीन तिका दिवचो, कित्याक अशें गोंयभर खुबशे आसा जेंचे आयज खुबशीं जाणटी गांवांनी अशी बारीक बारीक खोपींनी आसता तेंचे कोणाली लक्ष आसना। जेन्ना आमकां कळोन येयलें जेन्ना रोशनान म्हटलें तेजी मम्मी डॅडी तिका जेवण दिताली केन्नाय, सो तेंगेले येताले ते दिसा बरी नाशिल्ली खंय थंडी जाली, सो तेजी मम्मी येवन दिताली। अशें गोंयभर खुबशे आसतले जे आमचे गरीब लोक खंय तरी खोपींनी खंय तरी आसतली बाबा रानांनी आसतली। सो मागता जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जे लोकल बॉडी पंच कावन्सिलर सरपंच किंवा बाकीचे जे आमदार आसा अशें हेंचेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक ही आमची नीज गोंयकार। सो बाकीचे डिटेल्स आमकां कितें हांगा घडलें जो बाब रोशन माशेलकर आसतलो तो सांगतलो। खोपीक उजो लागलेलो सांजचे 8-9च्या टायमार आनी ती भितूर आसलेली। तेका एक ते गांवांतल्या भुरग्यान काडली भितूतली आनी मागीर ते चुलत भावान फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो, फायर ब्रिगेडीन येवन तेंच्यानी उजो पालयलो। मागीर तेका हॉस्पिटलान व्हेली 108 हॉस्पिटलान व्हेली, डॉक्टरान सांगलें तेका डिस्चार्ज दिलो। डिस्चार्ज दिवन परत तेका हांगा रावपाक जागो नासलो, तो सगळे जळा रावपाक। मागीर हॉस्पिटलान कावन्सिलरान सांगलें डॉक्टराक की आयचो एक दीस तेका थंय रावनी, फाल्यां आपूण सकाळीं व्हरता म्हणपाक लागलो। सकाळीं मागीर तेका येवन कावन्सिलरान हितूर येयली अनाथ आश्रमात नगरगांव। सो हय जशें आतां आमच्या बाब रोशनान सगळें सांगलां, एक शॉकिंग गजाल तेणें जशें आमकां स्टार्टींग ब्रीफ केल्लें, हांगा ते खोपी एक आमचो स्नेक आशिल्लो तेका आमी सोरोप म्हणटा। सो दुख्ख जाता तो आतां तेणें दाखयला आमकां फाटल्यान आसा, तेजे आतां मुळी तेका भरलेली आसा। सो तिका कांय हार्म करनासलो, आमी म्हणटा जाग्याचेर आसता तसो आसूं शकता, किंवा ती तेका कांय करनासली सोरपाक आनी सोरोप तिका कांय करनासलो। कितलीं वर्सां केन्ना आमी आयकूं येलें की ते घरा आसतालो, पण इतलें दुख्ख जाता तो सोरोप तो फूल लासलेलो आसा। सो परत एकदां सोंपतेना मागता अशें गोंयभर खुबशे आमचे गरीब लोक आसतले जे सरकार म्हणटा खूब डेव्हलपमेंट, पूण एक्च्युअल डेव्हलपमेंट रस्ते बांदले किंवा पूल बांदले म्हणून गोंयकारांचे पोटां भरपाना, गोंयकार बेकार आसा, काम धंदे ना। सो सरकारा कडेन मागता जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तुमी लक्ष दिया। थँक्यू।